काँग्रेसीचे आमदार एकठांय ना, इतले जाण फुट्टले, फाल्यां कांय आमदार भाजपान वतले असो बोवाळ घालपी भाजपान आतां आपले आमदार सांबाळपाची गरज आसा अशें अमरनाथ पणजीकारान सांगलें. जे बीजेपीचे वावुरपी आनी तेंचे ऑफिस बेरर सदां उठोन हे म्हणटा की तुमी काँग्रेसचे 16 आमदार एकठांय दवरात, तुमच्या 16 आमदारांची काळजी घेयात. आमी तांकां सांगपाक सोदता की आमचे 16 आमदार एक संघ आसा, युनायटेड आसात. तुमचे जे आमदार मंत्री झगडटात तेंचीच तुमी काळजी घेयात. जे तुमचे मंत्री आमदार झगडटात, गोंयची वाट लावपाक मुखार सरल्यात, तेंची काळजी घेयात. गोंयचें कल्याण जातलें. काँग्रेस पक्षाचे हे आमदार एकठांय आसले आनी आसात. भाजपान वा तांच्या आमदारांनी तांकां सांबाळ असो काँग्रेस पक्षाक सल्लो दिवपाची गरज ना. खरें तर भाजप आनी तांच्या आमदारांनी दुसऱ्यांच्या घरांत लक्ष दवरच्या पेक्षा स्वताच्या घरांत कितें चल्लां तें पळोवचें असो सल्लो अमरनाथ पणजीकारान केला. मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की जागो जा, इफेक्टीव जा, एफिशियंट जा, सेन्सिबल जा आनी सेन्सिटीव जा. हे सरकार आयज आमी पळयता गैरमार्गान चलता. लोकांची कसलीच सहानुभूती ह्या सरकाराक ना. सरकाराच्या नदरेंतल्यान हे सरकार गेल्लें आसा आनी आयज तर खुद्द तेंचेच मंत्री, तेंचेच आमदार आयज कंप्लेन करता की मायकल लोबोची आयज मेरेन तुमी इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक करूंक ना. हो सरकारांतलो मंत्री विचारता. कितली दुख्खाची गोश्ट, कितली हुस्क्याची गोश्ट की सरकारान रावपी एक सिनियर मंत्री, बीजेपीचो एक सिनियर वावुरपी बाबूश फ्रांसीस डिसूजा हो म्हणटा की सरकारान आनी पुलिशेन आयज बसून मायकल लोबो कडल्यान ती नांवां कित्याक घेवंक ना. आयज मंत्र्याचोच सरकाराचेर विश्वास ना हें दाखोवन दिता की हें सरकार सारकें चलना. ह्या सरकाराची खिळखिळी जाल्ली आसा. हें सरकार सामकें कमजोर जाल्लें आसा आनी हें सरकार गोंयच्या लोकांक न्याय दिवपाक शकना. जेन्ना एक आमदार दुसऱ्या मंत्र्याच्या वावराचेर खोशिना, एक मंत्री जेन्ना आमदाराच्या गैरकृत्याची पाडत वाचून दाखयता तेन्ना लोकांक दुबाव पडटा की हें सरकार कितें चल्लां आनी सरकारांतले हे आमदार आनी मंत्री गोंया खातीर कितें करपाक सोदता हेची चिंता आयज गोंयचे लोक करता. भाजपान चलिल्लो खवदळ पळयल्यार आनी तांकां भाजप आनी मनोहर पर्रीकर सांबाळपाक शकना हाचोच अर्थ की मनोहर पर्रीकरा कडेन आयज ती शक्ती उरिल्ली ना. ताची भलायकी आजून सुदरांक ना आनी जो आपले आमदार सांबाळपाक शकना तो सरकार कितें सांबाळटलो असो ठमणो पणजीकारान मारला. ह्या अकार्यक्षम, असंवेदनशील आनी असमर्थ सरकाराक आमी सांगूंक सोदतात. हेच्याय पयलीं आमी सांगलां की गोंयचो मुखेलमंत्री जो आसा तेका आराम करपाची गरज आसा. तो आयज खंबीर आनी सक्षम उरोंक ना. नाजाल्यार हे फाटले 2-3 दीस जो बोबाळ जाता आमदारां मदीं आनी मंत्र्यां मदीं एक तरी कमेंट कितें येवपाचो. फाटल्या कांय दिसांनी ड्रग्साचेर इतलो व्हडलो बोबाळ जाता पूण आमचो मुखेलमंत्री आजून एक उतर उलयना. आनी त्याच खातीर आमकां दिसता की तो आजारी आसा, तो आतां वीक जाला, तो अकार्यक्षम जाल्लो आसा. तेन्ना आमची मागणी कायम की तेणी हे गोंयची सत्ता सोडची, आपणाच्या जिवाची काळजी घेवची